येवपी 22 तारखेक सावर्डे मतदारसंघातल्या सगळ्या भितरल्या तशेंच मुखेली रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाक भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांच्या हस्तुकी शुभारंभ जातलो अशें सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकारान सांगलें। सावर्डे वाठारांत पथदिव्यांचें उक्तावण केले उपरांत तो उलयतालो। एक गजाल सामकी मुद्दाम करून सगळ्यांक नमूद करपा लागून हांव सांगता कितें काम एक पर्टिक्युलरली उरलें अशें जावपा जायना। आनी आमचे कडेन जें पळय सरकार आसा डॉ प्रमोद सावंताची सरकार म्हणा ती कितें घेवन गेले उपरांत तें येदो व्हडलो मतदारसंघ तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ह्या मतदारसंघाची व्याप्ती येदी व्हडली आसा की खंय तरी एक येदेशें काम केलें जाल्यार तें दिसलें अशें ना। मुद्दाम करून सांगता की 22 तारखेक आमचे PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल येतल्यान कितें करतले की व्हडले तिस्कारसून सावर्डे पर्यंत जें पळय डांबरीकरण आसा तें कंप्लीट करता। दुसरो एक असो आमचो कसो MDR 33 म्हणून धारबांदोडे पंचायती कडच्यान स्टार्ट जातलो तो भितरल्यान रोड कसो की सातपालच्यान मोलेच्यान पुणे रेल्वे स्टेशनाचेर थांबतलो।